वो खंय गेला कितले काम आसा करूंक वो भायर गेल्लो विग्गी आयल्यार बरें आसलें शे पळय आयलो गी म्हणून सवकास जाण काडी त्या झाडा येवन पावताली आयलो आयलो ताचे कडेन सांगितलें झाडला साई जाय जाय झाड तुका काय काम लागो वयलो कोयर काडटाय गी म्हाका दुसरें काम आसा तें जाय हांव काडटा कोयर वो खंय गेला लिकी कोयर काड सगले कोयर काडलं जाला वायले तर पुसू दिवी येता आले आयलोय गी तो ये तू पुसताय गी म्हाका दुसरें काम आसा तें काम म्हाका दी अब्बा बरोबर झालं जाले काम झालं म्हाका ते किचनात दिल्ले काम आसा हे उस्तरिल्ले फोल्ड करताय गी हे फोल्ड करी जाय जायत कर जायत हांव गे किचनाचे काम करले तर जायत वच अय्यो काय अवस्था इतले वस्तू थोडी गेले थंय बा आनी परत्यान दुसरे काल सांगता गे चाकलता हेंत जालें आयले पत्ता कित्याक हांव इतले वेग्गी आयलो घरा बरें ह्या टायमार आयलो कळ्ळें परत आसत जालां हय वागत आसा हाचे कडेन तर सांगचें बरें एक हेल्प करताय गे आनी परत्यान कळ्ळें तूं हे पुरा काल क्लीन करताय गे हांव आत्ता येता जायती आत्ता येता खंय येताय तूं जायत जायत वच सांग फेस्ताची तयारी झाली क्लिनिंग पुरा कर्ल जालें वय हांव एकल्यालूच करचें मागीर कोण आसा गा करूंक गो म्हजी ती जिल्ली बायला आली गा ती तिच्या कुळारा गेल्या त्याचे सगळे काम हांवेंच करचे पुरा केले पुरा कर्ल जालें आनी 2 दीस उपरांत फेस्त येता गो वय 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 म्हजो नवरो आयलो जायत हांव दवरता जायती फाल्यां करता तुका कॉल हे पोनात उलोवन बसला पुरा काम म्हजे कडेन करून आतां ते सांगता हांवें केल्लें ताणें केल्लें काम म्हूण हांव हाजी कारबारा पळय हांगा आतां उलोवन बसला ते पुरा नाल पुसले झाडले आयदनां धुली वस्तू केले आनी वस्तू धुले सक्कळ काम म्हजे कडेन करून ते सांगून आसा ते हांवें केल्लें काम पुरा आनी कोण करचो आसा म्हणटा
बायलाची अवस्था पळय